नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. केंद्रीय खण मंत्रालय आणि गोंय सरकार हांच्या जोड बसकेन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी मुखेलपण केलें. ह्या बसकेन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. तशेंच केंद्र आणि राज्य सरकाराचे अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या बसकेन राज्यांत उपलब्ध आशिल्ल्या संभाव्य खण बिगर कार्यान्वित खणींचे पुनर्जीवन करपा खातीर पावणी येवजण ह्या सारकिल्ल्या विशयांचेर ह्या जोड बसकेन चर्चा जाली. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्याच्या जीएसडीपींत वाड जाल्या ह्या खातीर केंद्र सरकाराचे तांणी आभार मानले. Significantly to employment, industrial growth and development. Goa has also been benefited as we stand at the cusp of this new era in the mineral exploration and auction. It is privileged to host the launch of the exploration license block and the first road show for the 5th tranche of the critical and strategic mineral auction. These initiatives reflect the Government of India's firm commitment to strengthen the country's mineral sector and enhance the self-reliance in critical minerals. The critical minerals have a very strategic role in country's economic development and security. As these minerals are a very integral part of our electronic industry, secondary equipment, green energy transition, such as solar panels and windmills, etc. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी फाटल्या 10 वर्सांनी देशातले खण उद्देग हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेन भरीव योगदान दिवपी उद्देग थारल्यात अशें नमूद केलें. With the launch of first ever tranche of exploration licenses, we mark at another milestone in this industry. With the exploration license framework and the largest ever action of critical minerals, we are laying the foundation for a new era in mineral exploration and an era that is faster, more technology driven and globally competitive. Friends, today critical important juncture, we are establishing ourselves as a serious player in the global and at the same time our policies, our reforms have opened flood opportunities and private sector participation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकाराक 13 जाल्यार मुखेल हांच्या सरकाराक 6 वर्सां पुराय जाता. केंद्र सरकाराच्या मजतीच्या फाटभुंयेर गोंयांत नेटान विकास कामां चालू आसात अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार अरुण सिंग हांणी आयज पणजे भाजपा मुख्यालयान आयोजीत पत्रकार परिशदेंत सांगलें. भाजपाच्या गोंयच्या संघटनात्मक तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर काल गोंयांत पावले. तांणी भाजपाच्या नव्यान स्थापन जाल्ल्या वेगवेगळ्या समित्यांक मार्गदर्शन केलें. आगे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढेर सारा बधाई देता हूं और यह भी शुभकामना कि हमारी जो पार्टी की गतिविधियां हैं वह अच्छी तरीके से उसको निभाएंगे. नई टीम है. मित्रों, यह बहुत हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है. हम सबको, सभी देशवासियों को गर्व की अनुभूति होती है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उनको मॉरिशस से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अभी एक दिन पहले मिला. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको 21 देशों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है. आज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार अध्यक्ष दामू नायक
खासदार सदानंद शेट तानावडे हजर आशिल्ले. आदले मंत्री पांडुरंग मडकयकार हांणी मंत्र्यांचेर केल्ल्या आरोपाविशीं पत्रकारांनी विचारले. अरुण सिंग हांणी तांचे आरोप फटीचे आसात आनी तांचेर योग्य ती कारवाय जातली अशें तांणी सांगलें. ईमानदारी से काम कर रही है, 1 रुपए का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता. वो झूठ बोला, वह पार्टी अपन में चर्चा कर रही है, लेकिन वह सरेआम गलत है, झूठ है. हमारी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार और शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ईमानदारी निष्ठा से काम कर रही है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे गोंयांतले आदले ज्येष्ठ फुडारी प्राध्यापक दत्ता भिकाजी नायक हे काल दनपारा परवरी तांच्या घरा संवसाराक अंतरले. फाटली 50 वर्सां तांणी शैक्षणीक आनी सामाजीक मळार खूब वावर केल्लो. तांणी जनशिक्षण संस्थानाचे संचालक म्हूण तांणी 12 वर्सां काम केलां. पणजेच्या धेंपो महाविद्यालयात ते 23 वर्सां प्राध्यापक आशिल्ले. वसंत हो तांचो कविता झेलो. स्वताच्या कर्तृत्वाचेर तांणी स्कॉलरशीप मेळोवन उच्च शिक्षण घेतिल्लें. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख उक्तायलां. प्राध्यापक नायक हांणी आणीबाणी काळांत अटक, वनवासी कल्याण आश्रम ह्या सारकिल्ल्या सामाजीक मळावेल्या कामां बरोबरूच राज्यांतल्या शैक्षणीक समितीचेर सदस्य म्हूण तांणी खूब काम केलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या शोक संदेशांत सांगलें. होळी दहनाच्या फाटभुंयेर दिल्ली पुलिसांनी हाय अलर्ट जारी केला. होळी आनी रमजान एकाच दिसा आयिल्ल्यान सुरक्षा वेवस्था अदीक तशेंच संवेदनशील वाठारांनी नदर दवरपाचेर आदेश दिल्यात. रेल्वे स्थानकांचेर गर्दी जावची न्हय म्हूण जतनाय घेतल्या. राजधानी शारांत ड्रोन आनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात. सुरक्षा वेवस्थेची अदीक म्हायती डीसीपी देवेश कुमार महला हांणी दिली. निश्चित ही होली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है. उसके लिए हमने एरिया को एनालिसिस करके मैक्सिमम हमने लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू हमने अपनी पेट्रोलिंग और पिकेटिंग भी रखी है. जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके अंदर भी हमने अपनी स्पेशल पेट्रोलिंग डिज़ाइन की है. मेरी तमाम लोगों से ये उम्मीद है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक मन के अंदर होली की जो भावनाएं हैं जिनके तहत होली मनाई जाती है ईश्वर के लिए, उन सभी के भावनाओं को मद्देनजर अपने दिल में रखते हुए पूर्ण प्रेम सौहार्द से आप होली का त्यौहार मनाएं. लोगों की एक दूसरे की हेल्प करें और बड़ी हंसी खुशी आप होली का त्यौहार मनाएं. और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज और पुलिस हमेशा आपके साथ है. फोंडे तालुक्यातल्या राज्यस्तरीय शिगमोत्सवाक काल अंत्रूज शिगमोत्सव समिती वतीन म्हार्दोळच्या श्री म्हालसा देवी पारंपारीक पद्दतीन सांगणे घालून सुरवात जाली. शिगमोत्सव समिती वतीन फोंडे नगरपालिकेचे आदले अध्यक्ष रितेश रवी नायक, फोंडे नगरपालिकेचे अध्यक्ष आनंद नायक आनी हेर ग्रामस्थ व्हड्या संख्येन हजर आशिल्ले. अंदू फोंडे तालुक्यांतली शिगमोत्सवाची कार्यावळ 15 मार्चाक व्हडा दबाज्यान मनयतले अशी माहिती आयोजन समितीन दिल्या. हातूंत स्वयंचलित चित्ररथ, देखावे, रोमटा मेळ, लोकनृत्य आनी हेर सर्तींचो आस्पाव आसतलो. तशेंच फोंडे तालुक्यांतल्या वरिश्ठ लोककलाकारांचो सत्कार सुवाळो ह्या वेळार जातलो अशी माहिती रितेश नायक आनी आनंद नायक हांणी दिल्या. उठी बसपाक आनी आज आमी कमिटी मेंबर्स आनी आमचो चेअरपर्सन आनंद नायक सगळे आमचे पंच आसा फोंडा तालुक्याचे. आज आमी हांगा आयला उठी भरली म्हालसा देवी आनी आयच्यान आज आमी आशिर्वाद घेतलो की सगळे बरे जावचे, वेवस्थीत जावचे आनी त्या प्रमाणे महोत्सव सुरू जातलो. आनी अंत्रूज म्हालांत जे चित्ररथ आसा आनी तशेंच लोककला हेजो सादरीकरण थंय जातलो, हेजें कॉम्पिटिशन जातलें आनी आमची जी कला आसा आनी आमची जी संस्कृती कल्चर जे आज हे शिगमोत्सवांत आमकां दिसून येतले आनी ही जपून दवरपा खातीर म्हाका दिसता आमचे सगळे हांगा वावरता आनी खास करून आमचे जे रवी नायक, श्री रवी नायक सर जे आमचे कृषी मंत्री आसा हेणी जेन्ना ते मुख्यमंत्री आसतना हो राष्ट्रीय पातळीचेर हो सुरू केल्लो आनी वर्षे पद्दती प्रमाणे म्हणटा तशें आमी जो अंत्रूज शिगमोत्सव समिती जी आसा ती प्रत्येक वर्साक एक शिगमो सुरू जावचे पयलीं एक 4 दीस पयलीं देवीक नमन सगळे कमिटीचे मेंबर्स सगळे आसा तितले आमी जमतात. शिगमोत्सव म्हणलं की आमकां फोंड्यात न्ही जाल्यार फोंडेचो सबंद तालुका ह्या हितून आमी
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.